ती हांगा काराते चॉप केला तिणें ती कसन कारातेच करता ते कोतना म्हाका ते अम्मा कसन करतोस तू अम्मा काराते रंदे तर आज ही काराते आनी आंबोलीची कत्त घालनो लायक कोणो आणि तसं आंबोडे घालता ते आंबोड घाला लायक न्हय होऊन जाता असं हा 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 टेंटेडे या पळय काय सुपर एक नंबर सॉलिड झाला सॉलिड एक नंबर झालाय What's up guys, welcome to a new vlog आणि पुरे जण गुड मॉर्निंग घंटे जाले 9:03 जस्ट तुम्ही गेला ऑनलाईन क्लास जे लाईक सकाळ 8 घंटा क्लास आशिल्लो हांव 7:30 उठयलो हांव एक मायंडसेट केला आतां वग्गी उठना म्हणल्यार की वचना म्हाका ते सकाळना ताजे खातीर हांव 7:30 उठयलो आनी ताजे मागीर हांव थोडे फ्रेश जालो मागीर ताजे मागीर हांव क्लास चालू केला 8 घंट्याक जस्ट आतां फिनिश केलें आनी हांव आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसत तो गोचून पोळ्या पीठ हाडू काय की आतां पानपोळ करूं पळोवया ते कसन करची करणं कसं हांगा इतलं कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा धडाम डुडूम डुडूम धडाम आवाज येतच तावळ जाता आतां हांव सिंपल शेवय फंड घालता असो आनी हांगा पुरो चॉपिंग केला हांव लेखले की वेजिटेबल्स पळयत आशिल्लो भितर आसवे कोरनो गाजर किंवा पुरो काला गाजर हाडचो विसरलो तर ताजे खातीर हांव लेखले चलो ठीक आसा सिंपल हांव शेवय करता असो हांगा उदकय तापोवचो दवरलो आनी कायलय दवरल्या चलो फटाफट फंड घालया आतां तो फंडा रेडी केला शेवय रेडी एक नंबर आणि हांगा कसन जाल पळय दूध बोतून घे गोतून हांव सान करून दवरला बट ध्यान दिनी हांव की दूध दवरला करून ब्रेकफास्ट करया गरम गरम शेवय रेडी पटपटी जाले एक नंबर अचानक हांगा मोड जाल्लो आतां कसन वतना आतां पावस येता की कसन वतना आतां क्लायमेट फूल चेंज जाता आनी कालय चिकी थंड आशिल्लें सांगचें जायना पावसाचें म्हाका दिसता येतालें दिसता चिकी मोड आसा हाजी फुल काळें काळें जाला दिसता ह्या फाटी पावस चिकी वगी येता दिसता एप्रील जस्ट आतां स्टार्ट जालें मस्त वस्त कोण तो वेदर अशी चेंज जाला न्हय हें सांगचें जायना म्हणल्यार फुडें तो तुमकां तसो जुनांत पावस येवचें आशिल्लो बट आतां ते एप्रिलांत लागून स्टार्ट जाला हांगा एक लायक गत आसा चिकी एप्रील आनी मेन तो चिकी मस्त शेक आसतना ते चिक्की उण जातालें अम्मास न्हय आतां हांगा रांदप करता असो ती हांगा काराते चॉप केला तिणें ती कसन कारातेच करता ते कोतना म्हाका ते निंगू घात कसन करता अशी दिसता की फोडी खातीर केला तिणें अम्मा हें कसन करतोस तू अम्मा काराते रंदे कशी आंबोलीचे आंबोली कत्तो नॉनवेज आंबोलीचे ते काम सांडस ना तर कसन करता का रांदे पडची रांदे होय ओ तर आज ही काराते आनी आंबोलीची कत्त घालनो लायक कोणो आंबोल घाल म्हणा आंबोली कातू म्हणा मागीर आंबोली काय कात्तच नव्हतं असं ज्याला कसं पडतं आम सांडस ना तर ठीकच ना हे कात्तो बरला वेस्ट कसं करचे त्यांची आज काराते रंदे ते आंबोली घालणं सुपर तो कात कसलो वेस्ट करचे ताकाय आसना चिके माल मसाला ताका तो हांकां लायक कोण ती आतां करता आसा तांदूळ कसन कसन घालतलो तूं तशी कोथंबरीनी उडदा डाळ घालता कोथंबरी मेथी उडदा डाळ घालता आणि करबेस असं पडना नारळ बिरलो काय ना पळय नारळ घालो तर मागीर ते जाऊ का ना नारळ नारळ घालना कशें येतालें मिरसांग चिंचाम घाल का म्हणना हे आंबोली घाल्या ना हें पुरो मिक्स कर का वाटेतान घालचे वाटीतान घालचे उडदा डाळ अच्छा आणि हे मागीर ते कारात बॉईल कर का न्हू वय गोड आखी दिता मिरसांग घाल का म्हणून शिजा दवरका ते अच्छा तो गाईस आज फुल एक नंबर स्पेशल तेवे मेगल फेवरेट आसता ताका लायक करून म्हळ्यार एक तिखशी मिरची आसता न्हू तिखशी आमशे तशी काराताचे रंदे एक सुपर लागता टेस्टी लागते हे ती आतां तिका काम करो मागीर दाखयता वाट्टूचें आसा तीन वाट्टू का ते कसन कसन सांगला न्हय तुमी नोट करून घ्या एक नंबर लागता कारात आनी आंबोली आनी तसं आंबोडे घालता ती आंबोड घाला लायक न्हय कारात आंबड्या कशी कारात आंबोडे कशी आंबड्या बदला आंबोल घालचे त्यांची आमशाण असताना एक नंबर लागतं ते आणि ते गोड घाल न्हू विदाउट गोड मजा येना कोड लागता गोड घाल्यार आनी मजा येता गोड होय बट हे सुपर लागता तर एक नंबर आज फुल स्पेशल काराते आनी आंबोली घाल रंदे ते पळय गायस आम्हाला हांगा गोड तरणी मिरसांग आनी मीठ घाला हाका लायक करून न्हू आतां ती आसना उदक घाल न्हू तूं ना उदक घालून मागीर अच्छा
अशी चलता बघ गॅसा ओके तो आता गॅस दवरनो ती आता ताका लायक करून चलतली चाळलो मागीर ते गोड मेळटा जाता ते पुरा लायक करून शिजता तशी ते आख्खा प्रोसेस तेजे आता लायक करून ओगू चलता ती आता वट्टूच्या तयार करता सांग पळय बेडगी हे बज्जुका बेडगी मिरसांग करबेयू आणि कसन घेवचें तुका कोथंबरी उडदा दाळी चूरमेथी या पुरो बज्जूचे तर या पुरो ओके या पुरो तेला बज्जून मागीर ताका वट्टूचें आसा तो हांगा पळय पुरो तयार करता ती आता सुपर लागता गायज आणि हांगा पळय आमगेल्या हें आतां हून जाता असं हा सुपर हे लायक करून आतां गोड आनी पुरो मेळटा जाल्ला आतां हे लायक करून हक्का चिक्की आतां बॉयल करता सुपर टेस्टी एक नंबर तर मसालानी बरो रेडी करता असं आता हांव चिक्के भायर वता असं म्हळ्यार म्हाका चिक्की काम आसा ती तेजो ते तिका काम करता हांगा तेलय घालतास पळय हें पुरो तेल घाल न्हू ती पुरो भाजून पुरो वाट्टून मसालानी बरो रेडी करता आणि तेजो तो मागीर थोडे भायर वचून थोडें काम करचास म्हाका वचून येवया हांव आतां जस्ट घर कडेन आयलो आनी अम्मान हांगा तर रांदप कोण जाल्ला तीन पळया तुमकां सांगला ना काराते आनी ते कशें न्हय काराते आनी आंबोली घाल न्हू रंदे नाजाल्यार आंबट असले रे आंबट घालले रंदे आशिल्ले सुपर टेंटेडे या पळय गाय सुपर एक नंबर सॉलिड जाला सॉलिड एक नंबर जालें शिता आवट बरसून लायक करून खावेत ते बगर टेस्ट असना फूल आमसाणी आणि तिखसाणी ती करना ती वेगळी खातीर चड आमसाणी गोडसाणी तिखसाण अशी आसा मिक्स बट एक नंबर लागता मी हांव जेवता म्हळ्यार म्हाका आतां जेवून म्हाका क्लासा वचचें आसा Later that same evening. तर घंटी जाल्यार रात्रीची 11 दनपार चमकाल 2 घंटेक आनी 8:30 घर कडेन आयिल्लो ताजे मागीर म्हाका 9 दाखून 10 ते ऑनलायन क्लास आशिल्ले जाल्ले मागीर हांव जेवचो बसले तावळ चेंज आशिल्ले अम्मान तर कसून सुपर जाल्लो तिखशे आमशे गोडशान पुरा मिक्स आशिल्ला बट सुपर लागला सुपर तर जेवण जाला आतां हांव करता असो ब्लॉग एडिट तो आतां पळय कितले टायम जाता ना जाल्यार मस्त वेळ ते जाता पल ट्युजडे आसा तेवे भायर वचचें ना जाल्यार क्लासान न्हीद जाता म्हाका प्रॉपर न्हीद मेळ्ळी जाल्यार ताजे खातीर हांव लेखली की फर्स्ट फटाफट ताची ब्लॉग एडिट करी म्हाका अरावंड एक 2-2.5 घंटे लागताले टोटल जस्ट मागीर हांगा एडिटींग जाल्लें आतां एक्सपोर्टाक दवरला आतां अशी जी बसून आसता अशी स्क्रोल करता आसा गल्फान तो पुरो प्रॉब्लम्स क्रिएट जाता आशिल्ले आतां शांत आशिल्ले थोडे दिवस तो वापस स्क्रोल केले आनी पळयलो वापस स्टार्ट केले अरे यार एक केन्ना सरता कसो वतना कंटाळो आयलो म्हाका तें आयकून एक फावटी पुरो नॉर्मल जेव करून हांव देवाक त्यांची प्रार्थना करची अरे प्रॉब्लम सॉल्व करा ती आणि बॅक टू नॉर्मल लाईफ ये ती बट कसं गोता हांगेर मदें कसं स्टार्ट जाला आतां इंडियान तूं इतलें कसं प्रॉब्लम की ना तें कोता म्हाका बट पेट्रोलाचे ऑयलाचे प्रायस इतलें काय वाडटा न्ही हांगा नॉर्मल आसा बट एक आसा प्रॉब्लम कसं जाता आसा LPG गॅस आतां हांव केन्ना रोडार पळयतना वताना पाप इतलो व्हड लायन आसा इतलो वता तूं आनी तें इतलो व्हड लायनान तूं राबका आनी हांव आलोचन करता आसा आतां पावसाळीन अशी प्रॉब्लम जाल्यार तांणी लायनार राबून LPG गॅस घेवची म्हळ्यार कसं म्हाका कळना इतलो पावस येता आनी साती घेवन LPG गॅस देवाक अशें सांगचें की वग्गी हें पुरा प्लीज नॉर्मल लायफान येया ती जस्ट हांव मेगेलें आतां काम खतम कर घंटे जाले 2 आतां न्हिदोच्या म्हाका लेखलेले वेळ जाताल्याची आतां हांव न्हिदता आनी आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुढे केन्ना व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर